जेजून फारिजेवांक ग्रेस्त मनीस आणि लाजाराची काणी सांगली. हे काणयेचे अंत्य बारीस विशेष म्हण आमी जाणाव. ही काणी ग्रेस्त मनीस आणि लाजर नावाकाल लोकां मोगाळ जाल्या. पूण म्हाका कित्याक हे काणयेक कंदकाची काणी म्हणून वलावंक मोन येता. अशें म्हणटना हे नांव काय म्हज्या बोल्सांतले न्हय. बगार काणयेंतल्याच पात्रान अब्राहम बापान ग्रेस्त मनशाक सांगलेल्या उतरांतले. अब्राहम बापा लागीं पाताळांत आवन आपणा कुमोग करच्याक आपल्या बोटाची तिमटी उदकान बुडोवन आपली जीब पुणी थंड करीशे लाजाराक धाडूंक परतच्या ग्रेस्त मनशाक अब्राहम म्हणालो, आमचे मोदें आनी तुमचे मोदें वडी एक कंदक आसा. विशय हो की हे कंदक रुपीत जाल्लें ग्रेस्त मनीस आनी लाजर मेल्या उपरांत न्हय. हे कंदक रुपीत जाल्लें ते संवसारांत आसतनाच. सदां फेस्तां मारतना गम्मतां करतना त्या ग्रेस्ताक लाजर दिसूंक ना. आपल्या घरा बागलार रुवांनी पडून आसुल्लो भुकेल्लो लाजर आपल्या मेजा वयले सकला पडिल्ले उंड्या कुडकेपुणी खावंक आशिल्लो लाजर ग्रेस्ताक दिसूंक ना. तर आमचे मोदें आनी तुमचे मोदें कंदक संवसारांतच रचीत जाल्लें. हे दिशेन आमचे मोदें आनी तुमचे मोदें वडी एक कंदक आसा. ही काणयेंतली अब्राहमाची उतरां व्यंग्य उसारतात. कित्याक न्हय? हे व्यंग्यच. देखूनच ही काणी कंदकाची काणी. जर कोणाक मेल्या उपरांतलें कंदक काडूंक जाय ताणें हांगासर संवसारांत आसतनाच तें काडूंक जाय. तितलेंच न्हय, हांगासर हे कुशीन तावन ते कुशीक, ते कुशीन तावन हे कुशीक कोणाकी उतरचें तर तें साध्य जाता आनी तें उतरूंक साध्य आसा. उपरांत ताका अवकाश ना. दुबळ्या ग्रेस्तां मदलें कंदक काडचो जागो हो आनी आज. थंय आनी ते दाळा न्हय.